नमस्कार. काय वेळा पयलीं IAS आनी IPS ऑफिसर जे आसा तांच्यो मेजर ट्रान्सफर ऑर्डर ज्यो आसा त्यो काडिल्ल्यो आसा. भारत सरकारचे गृह मंत्रालय जे आसा त्यो तेंच्या कडल्यान ही ट्रान्सफर ऑर्डर ज्यो आसात त्यो येतात आनी एग्मूट कॅडराचे जे ऑफिसर आसात IAS आनी IPS हांच्यो ट्रान्सफरी जाल्यात. तातूंत गोंयान भितर जे म्हत्वाच्या पदांचेर IAS आनी IPS आशिल्ले ते आतां ट्रान्सफर जाल्यात दिल्ली, अरुणाचल प्रदेश आनी बाकीच्या वाठारांत. आनी दोन म्हत्वाचे असे अधिकारी जे गोंयांतले अधिकारी, गोंयांतल्या नागरी सेवे भितर तांणी फ्रॉम ग्रास रूट लेवलाचेर काम केलां ते IAS जे आसात ते जाल्यात. ते म्हणजे यतींद्र मरलकार आनी दुसरे IAS गडकार. हे दोगांकूय आतां हे दोगूय गोंयचे पूत आतां परत गोंयान आपली सेवा बजावपा खातीर गोंयान येतात. सगळ्यान पयलीं आमी पळोवया की खंयचे ऑफिसर जे आसात IAS IPS तांच्यो खंय बदल्यो जाल्या त्यो. सगळ्यान पयलीं आमी जर पळयत जाल्यार रमेश वर्मा गोंयान जे आशिल्ले, म्हाका दिसता मुखेल वेंचणूक अधिकारी म्हणून तांची हांगासर ते सद्या काम पळयताले. ते रमेश वर्मा 2009च्या बॅचचे ते आतां गोंयच्यान तांची दिल्ली ट्रान्सफर जाल्या. ताज्या उपरांत दुसरे आतां जे अधिकारी आसात ते सुनील आंचिपाका. सुनील आंचिपाका हे गोंयान काम करताले. वेगवेगळ्या हेंचो तेंचे कडेन कार्यभार आशिल्लो आनी मातशे कांय प्रमाणात ते वादग्रस्तूय अशे थारिल्ले अधिकारी आशिल्ले वेगवेगळ्या कारणाक लागून. तांकां आतां आमी जर पळयत जाल्यार ट्रान्सफर मारल्यात दिल्ली. हे दुसरे ऑफिसर आसात सुनील आंचिपाका IAS. ताच्या उपरांत म्हत्वाचे नांव जे आतां ह्या ट्रान्सफर ऑर्डरीक लागून चर्चेक घालात ते म्हणजे स्नेहा गिते. आमकां सगळ्यांक खबर आसा की उत्तर गोंयच्यो जिल्लोधिकारी म्हूण त्यो काम पळयताल्यो. बट जेन्ना शिरगांव स्टॅम्पेड जाले ताच्या उपरांत ज्या अधिकाऱ्यांच्यो ट्रान्सफरी जाल्यो तातूंत स्नेहा गिते हांचो आस्पाव आशिल्लो. तांची आतां बदली जाल्या आनी स्नेहा गिते हांकां गोंयच्यान अरुणाचल प्रदेश हांगासर तांची बदली केल्या. दुसरे आसात ते अश्विन चंद्रू A. 2019च्या बॅचीचे हे अधिकारी IAS ते गोंयान आशिल्ले. तांची आतां गोंयच्यान अरुणाचल प्रदेश बदली जाल्या. आनी एक नांव ते म्हणजे अश्विनी B. स्नेहा गिते ट्रान्सफर जाल्या उपरांत अश्विनी B हांच्या कडेन उत्तर गोंय जे आसा तांचे जिल्लोधिकारी पदाचो कार्यकाळ आशिल्लो किंवा ते ती पद सांबाळटाली. तेंची बदली जाल्या गोंयच्यान अरुणाचल प्रदेश. सो स्नेहा गिते, अश्विन चंद्रू A आनी अश्विनी B हांकां ह्या तीन अधिकाऱ्यांक गोंयच्यान अरुणाचल प्रदेश हांगासर जे आसा ते पोस्टींग मेळ्ळा. आनी IPS अधिकारी जे आसले ते म्हणजे ओमवीर सिंग बिश्नोई हांकां आतां गोंयच्यान दिल्ली ट्रान्सफर केल्यात. आनी आतां गोंयान जर कोण आयल्यात जाल्यार तांचे जाग्यार तांचें नांव तुमकां आमी सांगता. ते आसात केशव राम चौरसिया. ओमवीर सिंग हांची गोंयच्यान दिल्ली बदली जाल्या आनी दिल्लीच्यान गोंयान आयल्यात केशव राम चौरसिया. सो ही म्हत्वाची नांवां आसात. आतां हे जे गेल्यात ते सांगल्यात. तशेंच तुमकां हांवें जशें सांगलें की दोन म्हत्वाचे अधिकारी आनी एक अधिकारी गोंयान आयल्यात ते म्हणजे शकील उल रहमान रेदर. 2013च्या बॅचीचे ते जम्मू काश्मीरांतल्यान आतां गोंयान तांची ट्रान्सफर जाल्या. मागीर संतोष सुखदेव म्हणून जे लडाख आशिल्ले ते गोंयान आतां आयल्यात. आनी अर्जुन मोहन लक्षद्वीप आशिल्ले तांकां आतां गोंयान पोस्टींग मेळ्ळा. तशेंच दुसरे दोन म्हत्वाची नांवां जशें हांवें तुमकां सांगली ते म्हणजे संजीव गडकर 2013च्या बॅचीचे गोंयचे अधिकारी IAS म्हणून जाल्ले ते आतां जम्मू काश्मीरच्यान गोंयान आयल्यात. आनी यतींद्र मरलकार जे लडाख आशिल्ले ते आतां लडाखच्यान गोंयान तांकां पोस्टींग मेळ्ळा. सो ह्यो म्हत्वाच्यो अश्यो IAS आनी IPS ऑफिसरांच्यो ज्यो आसा त्या बदल्यांचो आदेश आयिल्लो आसा. जशें हांवें तुमकां म्हटलें दोन अधिकारी आतां गोंयान येतात. एक म्हणजे मरलकार जे लडाखाक आशिल्ले तांच्या कडेन थंय चीफ इलेक्शन ऑफिसर म्हणून मोठी जबाबदारी आशिल्ली. मोठें काम तांणी फाटल्या फावटी जेन्ना लडाख पयले फावट इलेक्शन जालें तेन्ना यतींद्र मरलकार हांणी थंय जें काम केलां ताची खूब तोखणाय जाल्या. तांणी सगळो तो हे जो आसा वोटर्स रोल तयार करप, बाकीच्यो गजाली करप, गांवांनी वचून लडाखा भितर अवेरनेस करप, इलेक्शना खातीर लोकांक भायर काडप, ह्यो सगळ्यो गजाली तांणी ऑन ग्रावंड केल्ल्यो आसा. आनी एक बरें काम ते लडाखाकूय करताले. गोंयानूय ते सामके ज्युनियर लेवल ते सिनियर मागीर ते IAS अशे तरेन तांचो प्रवास आशिल्लो. तशेंच संजीव गडकर हे बरें काम करताले काश्मीरा भितर, ते आतां गोंयान आयिल्ले आसात. सो खंय तरी हे दोन अधिकारी एक बरी इमेज अशे आशिल्ले दोन अधिकारी, कार्यक्षम अशे अधिकारी आतां गोंयान आयल्यात आनी तांच्या वांगडा हेर IAS IPS आहा ते गोंयान आयल्यात. तो सद्याच्या घडीची ही म्हत्वाची बातमी आशिल्ली. IAS आनी IPS ह्या अधिकाऱ्यांच्यो म्हत्वाच्यो ट्रान्सफर ऑर्डर्स ज्यो आसात त्यो आयिल्ल्यो आसात. देव बरें करूं.